मंगळा भाव भयणीनो, रेमब्रांड हो एक 17व्या शतकातलो डच पेंटर आसलो, नेदरलँड्स ह्या देशांतलो. आनी तो आजून पर्यंत तेका विश्व हो जगाचो फामाद आर्टिस्ट म्हणून सजमतात. जेन्ना रेमब्रांडाची बायल सास्किया कॅन्सराक लागून मरण पावली, तो एकदम दुखेस्त जालो, निराशी जालो. आनी त्या उपरांत तो बायले खातीर रोडोन दीस काडटालो आनी पेंटींग करपाचें बंद केलें. पूण हळू पेंटींग करूंक सुरू केलें. आनी जेन्ना आतां परतून पेंटींग करूंक सुरू केलें तेन्ना सारको उर्बेन बरोवन उज्यान सारको ताची काळीज पेंटींग करूंक लासतालें. थोडे क्रिटिक्स म्हणटात की ताच्या बायलेच्या मरणा उपरांत ताचे जिविताचें परिवर्तन जालें. आनी त्या दिसा पासून जेन्ना ताणें नव्यान पेंटींग करूंक सुरू केलें त्या उपरांत ताची चित्रां पेंटींग एकदम उत्तम जगभर प्रसिद्ध जालीं. ताचे जिवितांतल्यान आमकां कळोन येता की अशेंच आमचें जिवीत देवाच्या हातान घडटा. पयले वाचपना आमी आयकलां, कुंभार जावन आसा देव, आनी जसो तो कुंभार चक्र घेवन ती आयदनां घडून हाडटा. आनी जेन्ना तो तें आयदन करता तेन्ना केन्ना केन्ना ती आयदनां बिगडटात, पूण ती तो भायर उडयना. ते परतून तेका आकार दिता आनी नव्यान घडून हाडटा. तेच भाशेन आमचें जिवीत. इगोर्जेन बरीं मनशां वायट मनशां आसात, आनी ही जेन्ना आपलें जिवीत देवाच्या हातान घालतात, देव तांचें जिविताचें परिवर्तन करता, तांकां ताच्या येवजणे प्रमाणे आकार दिता आनी ह्या संवसारांतूच स्वर्ग अनुभवंक दिता. आनी हें 7 हांवें घडलें. तो झुजान जखमी जालो, घायल जालो तेन्ना ताची सगळीं स्वप्नां नश्ट जालीं. आनी तेन्ना ताणें ताचें जिवीत देवाच्या हातान घातलें आनी देवान ताका त्या जिविताचें परिवर्तन करून ताका सांतपण मेळ्ळें. पूण तें ताणें तशें सोडून दिवंक ना. जेन्ना नवजिवीत ताका मेळ्ळे उपरांत तो दुसऱ्यांकूय देवाच्या मार्गार देवाचे वाटेन चलोवंक शिकयतालो. आनी सान फ्रांसीस हो तरणाटो आसता तेन्ना आनी दुसरे हेर तरणाट्यांक मदें ताणें काम केलें, तांचें जिविताचें परिवर्तन करून तांकां आज ते सांत मनीस, जगभर फामाद जाल्ले मनीस. तर आमकांय देवान जायते गूण दिल्यात आनी ते बरे गूण, बरी बेसांवां जी आमकां मेळ्ळ्यान ती आमी आमकां आनी आमच्या पेल्याच्या खातीर वापरूंक, न्हूच आमचोच जिवीत आमी साल्वार करूंक, पूण दुसऱ्यांकूय आदार दिवंक, तांच्या जिवितांत बरेपण हाडूंक आमी वावरुया.